एमएलएंनी म्हटलं की ना त्यांका बरोबर ना आमदारांक बी ना आमदारांक बी असो पर्पजली खंय डावल्लो अशातली कांय ना. आमदारांक सुरवातीकच सीएमान मिटींग घेतलेली, एक दोन फावटी मिटींग घेतली आणि आमदारांक आपली आपली जबाबदारी खबर आसा, आमदार अलर्ट आसात आणि आमदार आपले पर्यंत कामय करतात. आयज सुद्दां हांवें उल्लेख केला की प्रत्येक आमदारांनी लॉकडाऊन पिरियडा भितर सुद्दां आपली आपली मतदारसंघाक केअर घेता सगळे 40 आमदार फिल्डार देऊन त्यांनी काम केला हो सुद्दां उल्लेख केला. पण आयचे घडके किंवा परची मिटींग किंवा आयच्या मिटींगाची पर्पजली अशातली न्ही. तर आमी फर्स्ट आमी फक्त जाणून घेतलें की फक्त SP जावं कलेक्टर जावं आणि संबंधित अधिकारी त्यांच्या कडच्यान कशी परिस्थिती आहे ती जाणून घेतली. दुसरी मिटींग आयज आमी घेतली ती ग्रामीण भागांनी जे इलेक्टेड मेंबर आसा सरपंच जावं बाकीचे त्यांचो इन्वॉल्वमेंट कसो आसपा जाय ते आयज आमी उलयल्ले आसा, त्यांचे व्ह्यूज आयकून घेतलात. हे सगळें जाले उपरांत ह्या सालसेटीचे 8 आमचे आमदार जे आसात ते आमदारांक घेवन ह्यो सगळ्यो दोन्ही मिटिंगेचो सारांश म्हणटा असो आनी दोन्ही मिटिंगे भितर कितें कितें समस्या आसात आनी कितें कितें आमी नव्यो आयिल्ले आसात आनी आमदारां नात्याक फुडें आमी आनी कितें तुमी सुद्दां करपा जाय हे डिस्कस करपा खातीर हांव 8 आमदारांची मिटींग आमची हांव परत आपयतलो. फक्त आमदारांची मिटींग आमी दोग जाण आसतले आनी बाकी सगळे मिटींग आसतले. पर्पजली अशें काही आमदारांक डावल्ले अशातले कांय ना. एक गव्हर्मेंटाचो एक भाग हे नात्यानी जेन्ना सीएमानी आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ताका लागून आमी मिटींग घेवन पयली मिटींग ती घेतली आणि आयज सेकंड मिटींग आयज आमची पंचायत लेवल तेंच्यांनी घेतली आसा.